म्हादय संदर्भात मुखेलमंत्री पर्रीकारान जो निर्णय घेतला तो घातक आसा। या निर्णयाक लागून गोयच्या पर्यावरण, सामाजिक आणि राजकीय मळार खळबळ निर्माण जाल्या। हो निर्णय गोय सरकारान गोंयकारांचे हित पळोवन घेवपाक जाय म्हण पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। उदक जरी पिवपाचे असले तरी कर्नाटकान आयज जी बैठक कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री येडियुरप्पा हांच्या उपस्थितीन जी बैठक जावपाची आसा त्या बैठकीन जायते शेतकामती जे आसा ते कर्नाटकातल्या उत्तर कर्नाटकाच्या भागांतल्यान एकठांय जाल्ले आसा आणि त्या बैठकीन हे जर उदक जर शिपणावळी खातीर वापरले किंवा पिवपाच्या नांवा सकयल जर कर्नाटकातल्या ऊस लागवड करपी लोकांक जर दिले जाल्यार निश्चितपणान तो करार भंग जातलो। म्हाका कळना की गोंय सरकारान जे पिवपाचे उदक तांकां दिवपाचे संदर्भातली जी चर्चा केल्या ती जर चर्चा आणि एकंदर ह्या संदर्भातलो निर्णय जर गोंय सरकारान घेतलो जाल्यार तो निश्चितपणान गोंयांक मारक ठरतलो। आमी ह्या संदर्भान आमची याचिका जी आसा ती म्हादई बचाव अभियानान सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ली आसा आणि सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका जी आसा ती रद्द करताना अशें सांगलेलें आसा की जर कर्नाटकान आपले काम जे आसा कळसा भांडुराचे ते परते सुरू केले जाल्यार निश्चितपणान आमकां तेंच्यांनी याचिका दाखल करपा खातीर मुभा दिल्ली आसा। एकंदर हो जो प्रश्न आसा हो गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा आणि गोंय सरकारचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी गोंय राज्याचे हित पळोवन निर्णय घेवपाक जाय आणि तो निर्णय जर गोंयकाराच्या हिता आड जर आसात जाल्यार त्या निर्णयाचो आमी कडाडून विरोध करताले आणि एकंदर ह्या न्हंयचें उदक जे आसा म्हादयच्या खोऱ्यांतल्यान ते जर मलप्रभेन वापरपाक गेले जाल्यार ते निश्चितपणान गोंया खातीर दुर्भाग्यपूर्ण आसताले आणि कर्नाटकान ज्या पद्दतीन सध्या हे काम जे आसा ते नेटान चालू दवरलेलें आसा कणकुंबे हांगासर आणि एकंदर पाणी व्हरपाची जी यंत्रणा आसा ती पुराय तेंच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा आणि ताका लागून आता ह्या संदर्भान कसलोय निर्णय घेताना गोंय सरकारान सावधगिरीन निर्णय घेवपाक जाय। ना जाल्यार आमकां पिवपाक उदक दिला ह्या पत्राच्या माध्यमांतल्यान कर्नाटक हाच्या विशयी पुराय तरेन गोंयांक नुकसान जावपी निर्णय घेवंक शकता।